30 ब्रेस्तार जुलैची 3 तारीख 2025. पहिले वचप धर्मदूताचीं कृत्यां पुस्तकांतलें वचप अध्याय 10 वोळ 26 तावन 35 पर्यंत. पेद्रू एक दिसान सेजारायेक वचून पावलो. कर्नेल आपणे आपयल्ल्या सैर्या आनी लक्षिल्ल्या इश्ट सांगाता ताची वाट पळयत आसलो. पेद्रू घराच्या उंबराशी पावतस कर्नेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोवन पांयां पडलो. पूण पेद्रून ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांवूय एक मनीस. आनी कर्नेला कडेन उलयत तो भितर गेलो आनी थंय साबार जाण जमो आशिल्ले ताका मेळ्ळे. तांकां ताणें सांगलें, एक जुदेवान हेर जातींच्यांक भेट दिवची वा तांचे संगता बरसोवचें ते आपले समर्थीक विरोध म्हूण तुमी जाणात. पूण कोणूच मनशाक हांवें भश्ट वा अशुद्ध म्हणसो न्ही म्हणून देवान म्हाका दाखोवन दिला. त्या पासत तुमी म्हाका आपोवंक धाडिल्ल्या वेळार फाटीं फुडें करिनासतना हांव आयलां. तर तुमचे लागीं हांव विचारतां, तुमी म्हाका आपयल्लो कित्याक? कर्नेलान जाप दिली, 3 दिसां आदीं ह्याच वेळार हांव म्हज्या घरांत दनपारां 3 वरां जातले त्या मागण्यार आसलो. तेदवा जळजळीत वस्त्रां न्हेसिल्लो एक मनीस म्हजे मुखार उबो रावलो आनी म्हणालो, कर्नेला, देवान तुजें मागणें आयकलां आनी तुज्या दान धर्माचो ताणें उगडास दवरला. आतां जप्पाक जण धाड आनी सिमोव म्हणटात त्या पेद्रूक आपोवन हाड. दर्या सरशीन वस्ती करनासलेल्या सिमोव नांवाच्या एक सामाराच्या घरा तो बिडार करून आसा. देखून हांवें तक्षण तुका आपोवंक धाडलो आनी आतां तूं आयलोय, उपकार जालो. आतां तर सोम्यान तुका फर्मायलां त्या प्रमाणे तूं कितें सांगताय तें सक्कळ आयकूंक आमी सुमेस देवा हुजीर हाजर आसा. तेवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हणून आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भियोवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यारय देवाक मानवता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 117 1 BC आनी 2. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. सर्वेस्पराक वाखाणा सर्व लोकांनो, ताका नावाडा सर्व जनांगांनो. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. आमचे थंय बळवंत आनी धृड तासो मोग, सासनाक विश्वासी आमचो सर्वेस्पर. श्लोक. सगळ्या संवसारार वचा आनी शुभ वार्ता परगट करा. दुसरें वचप सांत पावलान एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप अध्याय 2 वोळ 19 तावन 22 पर्यंत. बाबा भयणीनो, हेर जातींची तुमी ह्या फुडां परकी न्ही, परदेशी न्ही. आतां तुमी देवाचे परजेसवे सहनागरीक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदूतांचे आनी प्रवाद्यांचे बुन्यादीचेर तुमकां बांदून हाडल्यात. जेजू क्रिस्तूस ह्या बांदपाचो मुल्या फातर. ताचेर उबारून सगळें बांदप वाडात सोम्याक समर्पिल्लें पवित्र मंदीर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमकां हेरां सांगता पवित्र आत्म्या उदेशी देवाचें मंदीर जायशी बांदूंक हाडल्यान. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. आलेलुया आलेलुया. तुवें म्हाका पळयलें देखून तूं सतमनतायत. तमासा. पळयनासतना सतमनतले कितले भागी. आलेलुया आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजो वापरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 वोळ 26 तावन 29 पर्यंत.
12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटात तो थॉमस जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो. आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरा शिसांनी ताका सांगले. पूण थॉमसान तांकां जाप दिली. ताच्या हातांचेर आसलेले खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्ल्या शिवाय आनी त्या खिळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्ल्या शिवाय हांव सतमनचो ना. 8 दीस उतरले. शिस्पर्त्यान घरा भितर आशिल्ले. थॉमसय तांचे सांगाता आसलो. दारां दांबून आसलीं तरी जेजू येवन तांच्या मदेगांत रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. उपरांत थॉमसाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड, म्हजे हात पळय. तुजो हात मुखार हाड, म्हज्या कडवळान घाल. बेविश्वासी जायनाका, बगार सतमान. थवळ थॉमसान म्हळें, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हळें, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सतमनताय न्ही. पळय नासतना सतमनतात ते कितले भागी. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमी सोम्याक पळयलो म्हूण हेरा शिसांनी थॉमसाक तिलसितना बेजार तशेंच ना समाधान ताका भोगता. आवय बापायनी भुरगीं घरान हाडटल्या वेळार तांचो अंकल वा एक सयरो येयलो म्हूण सांगतना भुरग्यांक निराशा भोगचें सहज. तांकां मेळोंक 7 दीस जाले ना, तांचे कडेन उलोवंक जालें ना म्हणली बेजार येवं येताना आवय बापाय तांकां समाधान करतात. तशेंच जालें थॉमसाक. देखून ताची बेजाराय उक्त्यान प्रसार करता. ताच्या हातांच्या खिळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्ल्या शिवाय हांव पातयेवचो ना म्हणटा. जेजू थॉमसाची आशा बागयता. जेजूक पळयल्लो थॉमस जेजू तें ताचो भावार्थ उक्त्यान परगट करता. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हणटा. ही सांत थॉमसाची उतरां भोव अर्थभरीत आनी गुंडायेन बरयल्लीं. सोमी आनी देव जावन स्विकार केल्ल्या थॉमसाक जेजू एक लिसांव दिता. पळय नासतना म्हाका सतमनतात तीं कितलीं भागी. जेजूक आमी नीज जावन पळोवंक ना तरी तो जिवन जाला आनी देवा बापा सोवें सर्गार आसा म्हूण सतमनता. होस्स आमचो नीज भावार्थ आनी भरवसो. सांत थॉमसाचें जिवीत आमकां 3 कारणां खातीर आमच्या जिविताक आदर्श. पयल्यान आमच्या अभद्रतेक सांत्वन दिता. दुसऱ्यान हर एक दुबाव, अनिश्चितता, भिरांत आयिल्ल्या वेळार जेजू म्हणल्या उजवाडा सरशीं वचूंक प्रयत्न करचें. आनी तिसऱ्यान जेजून सांगिल्ल्या उतरां मुखांत आमच्या भावार्थाचो खरो अर्थ आमी समजून घेवचो. कितले कश्ट अनवरां आमचेर आयल्यारी जेजूक धर्ण रावया आनी थॉमसा बरी म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा म्हणल्या उतरांनी ताची वळख धरया.